Tomorrow we will celebrate the annual World Day of Migrants and Refugees, which has as its theme this year, child migrants, the vulnerable and the voiceless. In his message for the occasion, Pope Francis began by quoting Jesus, "Whoever receives one such child in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but him who sent me." And then Pope Francis went on to say, with these words, the evangelists remind the Christian community of Jesus' teaching, which both inspires and challenges. The evangelists reflect also on the responsibility of the one who works against mercy. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it is better for him to have a great millstone fastened round his neck and be drowned in the depths of the sea. How can we ignore this severe warning when we see the exploitation carried out by unscrupulous people? Such exploitation harms young girls and boys who are led into prostitution or into the mire of pornography, who are enslaved as child laborers or soldiers, who are caught up in drug trafficking and other forms of criminality, who are forced to flee from conflict and persecution, risking isolation and abandonment. For this reason, on the occasion of the annual World Day of Migrants and Refugees, I feel compelled to draw attention to the reality of child migrants, especially the ones who are alone. In doing so, I ask everyone to take care of the young, who, in a threefold way, are defenseless. They are children, they are foreigners, and they have no means to protect themselves. I ask everyone to help those who, for various reasons, are forced to live far from their homeland and are separated from their families. Apnace bogin someta Purmeisvara zvurtsoloita Tace rag sogles mogace Purmeisvara zvurtsoloita Tace rag sogles mogace. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. फॅलिक्स मिस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी देवाक दिन वाचता. ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. बागून जुजेवाजाचे मजतीन सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. जी कोण बरी नात आनी आपणा पासत माग म्हूण आमकां ताणें सांगलां, त्या सगळ्यां पासत मागुया. देवान तांकां पिकोवणीचो हात लावंक बागून जुजेवाजाचे मजतीन. तशेंच आमच्या गोंयचे पासत मागुया. वेगवेगळे तरेन ह्या दिसांनी आंदोलनां चलतात आमचें गोंय सांबाळपाक. तशेंच ह्या दिसांनी आमची गोंयची एसेंब्ली चालू आसा. देवान आमच्या सगळ्या आमदारांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक, तांच्यो मती उजवाडावंक. आमचे कॅबिनेट आसा तांणी फोट्यो मारपाच्यो बंद करूंक आनीक सोत आसा तें लोकां मुखार दवरूंक आनी लोकांच्या फायद्याक पडटले, गोंयकारांच्या फायद्याक पडटले तसले निर्णय घेवंक ह्या आमच्या सगळ्या विधायकां पासत आमी मागुया. इल्लोसो वेळोगीच रावन आमची जोणेकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. पापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे देवापाची आनी आमचे स्मेस क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आमी आयज परब कोत्ता मार्तीर देवासायम आमचो इंडियान सांतो. आमी आमकां अडपण भोगूंक जाय. आमचो एक इंडियान सांत देवा पासत आपणाचो जीव ताणें करचिलो. एक व्हडलो नामूण आमकां जालो. आमी सगळ्यांनी दुसऱ्यांनी ताची देख घेवन आनी जेजू साक्षी दिवं. मोगाळ बाबा भयणीनो,
सगल्यांक तुमकां आमच्या गोंयच्या आस्कार्या बागेवन जुझेवाजाच्या नोवेनाक मोगाचो येवकार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवा उतर वाचून आयकून आनी जिवितांत घालून जेजूक परगोटूंक बागेवन जुझेवाज आमकां उलो कोत्ता. 1995 वर्सा पवित्र पुस्तक संवसारांतले वेगान विक्रेक गेलोलें पुस्तक म्हूण गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ह्या पुस्तकांत परगोटलें. ह्याय काळार पवित्र पुस्तक आमच्या सगल्यांच्या घरांनी आसा, हातूंत दुबाव ना. पूण तें आमी कितलें दिसपट्टी वाचताव की गरजेचें. एका पुस्तकाचें मोल फकत तें वाचल्यारूच कळटा. देवान आमकां वेळ दिता, जाणवाय दिल्या आनी वाचपाची तांक दिल्या. आळसायेन, उपगोणेन आनी बेपरवा करून आमी पवित्र पुस्तकांत आसलोली जाणवाय तशीच पुस्तकांतूच दवरली जाल्यार आमी ह्या संवसारांत सांठल्या. देव जाणवाय आमी आपणावन पवित्र पुस्तक वाचून आयकून नियाळून आनी जिवितांत घालून जेजूक परगोटूंक ह्या मिसांत देवाचो आदार मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मला चिंतून वायट धरून बरें सोडून सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. सोर पदवीदार आनी भोव दयाळ बापा, देवासायान तुज्या रोग साक्षाक आपल्या कोश्टां व्हडव्हड्यांचेर जोयत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. ताचे जोयताचो दीस समोरुमतना उपकार आमचे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाचे फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरोपर्यंत जोयतीवंत जावच्याक निरो तरी आमकां ज्वादा दी. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो तुज्या सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत राजवत चलयता सासनांच्या सासना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीचे नोदरे खाल सर्वेस्पराची सेवा कोत्तालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशा कडेन उलयलो चडशे आयकूंक येनासलें. दर्शनाय चडशीं मेळनासलीं. एक दीस एली आपले सोदांचे स्वातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन भरलोले. देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी आजून पालोवंक नासली आनी देवाची आर्क पेट दवरलोली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनी एक पावट सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतिपाळ केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक आजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच
कोळीत करूंक नासलें. तिसरे फावट सोर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलें? सोर्वेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक गमोन आयलें. आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच, आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सोर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सोर्वेस्पोरूर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सोर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोवन वेताना सोर्वेस्पोर ताचे सोवे आसलो आनी सोर्वेस्पोर उलयतालो तितलेय उतरां तो सकयल पडूंक दिनासलो. हे परी सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खें इस्रायल दान ते बेर्शिबा पर्यान ओळखूंक पावलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. परतून म्हणुया, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. आशेवन आशेवन सोर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वाडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सोर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक बसतल्या फितुऱ्या बरोबर भोवना, तो खरेंच बागी. जाबाब, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जाबाब, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फॉर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग कोत्तां. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुज्या प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें पुरगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणा सोर्वेस्परा. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुवां सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान हांतरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी ताच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी तेच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दारेर पडले उपरांत सगळे वायटाकारांक आनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सोशी हाडली. ताचे दारार नगोर बोर जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासाचे खूब बोलिकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले, तरी आपूण कोण तो जाणा आसले देखून
ताका तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव ताचे सांगाते आसले ते ताका सोदून गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हळें, सगलो लोक तुमकां रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ले गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंय सरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. हेच पासत हांव आयलां. आनी ते गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पयलें वाचप आमी सामेलाचें आयकता. सामेलाचो जुल्म आमकां खबर आहा कसो जालो तो. आनी जेन्ना आनान आंगवण केल्ली ताका हांव दूद तोडलें म्हणटूच ताचें देव तेंपलांत व्हरून ताका देवाक भेटयतली. व्हरोन देव तेंपलांत दवरलो ताका. एली आहलो एक यादनीक एली आहलो. ताची नदर मातशें उणें जाल्ली. आनीक सामेल हो भुरगो आर्क पेटीशें न्हिदतालो. आर्क पेट आहलें थंयसर देव तेंपलांत आर्क पेट थंयसर न्हिदतालो आनी एली दुसरे कडेन न्हिदतालो. आनी जाप जाली सामेल सामेल म्हूण. उठलो सामेल आनी एलिशीं गेलो. कित्याक म्हाका आपयला? ताणें सांगलें, आपूण आपोवंक ना तुका, वच आनी न्हीद. दुसरे फावटी तशेंच जालें आनी तिसरे फावटी तशेंच जालें. उपरांत एली गोमलें हाका देव आपयता म्हणून आनी म्हणलें, पोत्तून आपयता जाल्यार उलोय सुमयाचो चाकोर आयकोता हें उतरां म्हण. आनी ताका चवथे फावटी जाप जाली. तेन्ना म्हणलें ताणें, उलोय सुमया, हांव जो शेवोक आयकोता. आनी म्हणटा पवित्र पुस्तक, देवाचें उतर केन्नाच ताणें सोकला धरूंक ना, सदांच आयकलें. आनी एक बरो होरो प्रवादी म्हूण पर्जेन ताका मानून घेतलो आनी बांदलो. आयचें शुभ वर्तमान जेजू कालच्या दिसा आमी आयकलां देवस्थानांत आहलो. आनी तेन्ना एक देवचार बसलो, एक मनीस आहलो थंयसर. तो उलयतालो, तुका कितें जाय आमचेशीं केल्लें उलयतालो. आनी जेजून ताका बंद केलो आनी ते मनशाक बरो केलो. देवचार काडलो ताचो. आयज देवस्थाना भायर सरता आनी सिमांव आंद्रेगेर वेता. ताची सासू जोरान पडलेली आहली. तिका हात लायता आनी बरी करता. आनी बरी केली म्हणटूच ती बसून रावना, काम करूंक लागता. तांची सेवा करता. येयल्या दिल्ल्यांची सेवा करता. दाखोवपाक देवान म्हाका भलायकी दिल्या ती म्हज्या पासत न्हय, दुसऱ्या पासत. आयज म्हाका भलायकी आहा, थोड्यांक भलायकी ना. हांव भुरगो आहा, आमची जाणटी आहा आमच्या घरांत. आमकां तांचें पळोवंक ना, जाय तें करूं दी. तशें न्हय. देवाची मांडावळ ही आमकां दाखयता सासूमाय तांची ही भलायकी मेळटूच तांची सेवा करूंक लागली. सगळ्यांची थंयसर आहल्या तिल्ल्यांकूय सेवा रांदूंक लागली, तांकां गरज त्यो वस्तू दिवंक लागली, तांकां खुशाल दवरले. कित्याक म्हाका भलायकी मेळ्ळ्या. देवान म्हाका भलायकी दिल्या ती म्हज्या पासतूच न्हू, दुसऱ्या पासत. तर हें करूंक लागली ती. उपरांत सांज जातूच जायते जाणां काडले, जे बुलिकेंत आहले, पिडेंत आहले, देवचार बशिल्ले तितल्यांकूय हाडले, जेजूशी हाडले आनी सगल्यांक ताणें बरें केलें. उपरांत भोव सकाळीं उठून तो एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. मागणें कोत्तालो. चडश्यो आमच्यो इन्वेन्शन भोव सकाळीं जाल्या. मनशान वस्तू नव्यो सोदून काडल्यात विचारीत जाल्यार खंयच्या वेळार तुमी रिसर्च कोत्ताले. भोव सकाळीं फ्रेश मायंड तुजो फ्रेश आसता.
आनी भोव सकाळीं एक बरो वेळ देवाक मेळपाक, बरो वेळ देवाक मेळपाक भोव सकाळीं. आनी आमी जाणो जेजू मनीस म्हणटच ताकाय प्रश्न आसले, जायते प्रश्न आसले. समजूंक फावना सगळो लोक ताका आयकतालो खरो, पूण जायते एगेन्स्ट उलयताले. कित्याक कायदे म्हणटालो, शेनवार म्हणटालो, कायदे म्हणटालो, देवाचो पूत म्हणटालो, देव निंदा करतालो, अशें म्हणून लोक उलयतालो. हे सगळे प्रश्न घेवन तो देवाशी येतालो. मनीस कसो ताकाय दुखतालें, पूण सकाळीं उठून मागण्यांत बसतालो आनी देवाक सांगतालो आपणाचे प्रश्न. भोव सकाळीं हो बरो वेळ मागणें करपाक वेळान बांदून. आमची मागणी जायते फावटी लेट जाता, तेस जेमेतात, थोडीं जेमेतात, थोडीं म्हणटात तेस सारकें कोत्ता आसतना. म्हणटच खंयचें मागणें आमी कोत्ता तें बघून तेस हें आमचें फ्रेश आसता जावंक जाय. आमी सगळीं तेस करुया आनी आमी फ्रेश आसूंक जाय तेस कोत्ता आसतना. जिमेचो वेळ न्हय, कांस जाल्लो वेळ न्हय, तर हो वेळ आमी सोदून काडूंक जाय. उपरांत पेद्रू ताका सोदूंक लागलो आनी मेट्टूच मागणें कोत्ता आसतना ताका सांगलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आमी नगरांनी वचुया, कित्याक थंय सरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय, हेच पासत हांव आयला. तर जायतो लोक तुका रावता. ह्यो सांगूंक सोदता, हांव फामाद जावंक येवंक ना. आमी जायतो लोक आहा थिंगा वचूंक सोदता, जायते फावटी फामाद जावपाक. जायतो लोक ताचे फुड्यान उलोवंक सोदता, फामाद जावपाक. जेजू म्हणटा, हांव फामाद जावंक येवंक ना. सगलो लोक रावता, फामाद जावंक येवंक ना. हांव काम करूंक आयला. म्हणटच दुसऱ्या गांवांनी हांवें प्रचार करूंक जाय, त्याचें उतर परगटूंक जाय. मागपाचो वेळो ही थोडी मागणी आमी देवाच्या फुड्यान घालुया. आमच्या ओत्मीक गोवल्यांनी आपल्या जिवितांत देवा उतराक पयलो वयलो जागो दिवन मुण्यारपणांत त्याच देवा उतराची सुर्ती घेवन आपुणूच पयले क्रिस्ताचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे राजकारभार चलयतल्यांनी शुभ वर्तमानाच्या तत्वा प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळून देवाचे कुशे प्रमाणे परजेचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर भावार्थान मानून घेवंक त्या प्रमाणे जिवंक दिसाच्या दिसा देवाची कुशी आमी करूंक वावरूंक जेजू क्रिस्ताक परगटूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. स्वर्गीचे बापा, ही मागणी आमी केल्यात, जे पुतान आमकां सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. आनी हे विस्वासान आमी मागणी तुका केल्या ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मान तसलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद घालून तुका भेटयली देणी पवित्र कर. देवासायान जे भक्ताचें काडी जे मोगान इतलें लासतालें, हे मोगाच्या बळान ताणें आपले कुडीचे सगळे वळवळ्याचें जैत व्हेलें आनी तेच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमचे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर कडे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवासायांत जे रोगसाक्षांत जेच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून जे विचित पदवी दाखयली, हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोता अशें आमचे असोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं जे बोड सुपुन्नायेन पडजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवता सांगाती आमी प्रजमे निरोतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूडी आनी रगत आपलीच कुशेन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें म्हणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन मनावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवंडाराक आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सगळ्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें तुका आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कुळा रगोशितल्या मास मेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमची जण एकल्याची मागणी आनीक एक पावटी देवा मुखार दवरुया. खरीत भाशेन मागुया. कालच्या दिसाक तावन आमच्या गोंयान डायसिजन पास्टल प्लेन हो तयार करूंक जमात बोललेली आसा 3 दिसांची. ओल्ड गोवा आमचे बिस्प तशेंच वेगवेगळे आमचे सेंटर्स आसात तांचे डायरेक्टर्स तशेंच तांचे वांगडी बाराबर मेळून वा आमच्या दिओसिसीचो पास्टल प्लेन तयार करतात. ह्या वावराचेर देवाचो किरीत भाशेन आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां दर बापा सर्व नोने विभू तुका सासणांच्या सासणाक जेजून सगळे वेळार बापाची खुशी केली आनी आमी म्हणटा तुजी खुशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. हांव येता साहेबा तुजी खुशी करूंक हांव येता ओजा बाप हांवें म्हणला हेच्या दिसा. तर सगळीं आमी हांगासर आहा ती देवाची खुशी करपाक आगोटें पूण देवच आमकां आदार दिता हें करपाक सगळीं आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा तुझ्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक क्षमता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांड्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जितां सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतिरिक्ता तर आमकां जुदार काकुतीन सोर पातकांक सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूं तिका एकोडांत सांबाळ. सो शेत राजभूत चलयताय सासणांच्या सासणाक आत्म्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिया. देवाचे सले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे सले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे सले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो जेजू त्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. त्या शिडीच्या जेवणाक वाडो घेता ते आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या कालचांनी घेतना आमी गायन घेवया. D28 पेज नंबर 62. D28. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Mocha cheuna geyan, baboy koshi bosa, moche kuri rotan, koshi dado saya. Jesus jivi tujhe, zamni jivi tamche. Jesus jivi tujhe, zamni jivi tamche. Domorun vadak jivan borun vosat, Tumi tuno sayat, dusra jivan borat, muda morun vadak jivan borun vosat, Tumi tuno sayat, dusra jivan borat. Jesus jivi tujhe, zamni jivi tamche. Jesus jivi tujhe, zamni jivi tamche. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीचे बापा देवा सायांच्या रक्षाच्या सेवेंत विस्वासान कश्टा मनान जैतवून तुवें केलोय आमी शेवलां ते पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट्यान जैतवून कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा पिडेस्तांचेर करपाचें खरीत मागणें सर्गीचे बापा पातकाक दुखीक पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडल्या तांय तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी ते सेवका बागोवन जेवाजान आपल्या जिवितांत आनी मरणांत जिनस्वार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी पविसभेच्या गोपांत ओडून हाडली तो ताचे विनवणेन तुजेर आमचो बाड वाडोय आमी तुजे मोगाचे नीज गोंय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फाव कर ओदी करून कोरी मिलाग तशेंच मजतीन आमकां मेळो शेखर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मोहिमे पोचल्या आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोजत हवय साक्षी देऊन जेजू पापड पोस उर्बेन बोल
तुझे पासून अर्गमयमा बापाचे पवित्रात्म्या अर्गमय